देव बरो दीस दिवं तुमकां. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमेन. माथेवाचो 22:5 वोल 13 ते 16. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमी प्रितुमेचें मीठ, पूण मिठाची कारसाण बिगडली जाल्यार ती ताका कशी परतून दिवंक जायत? ते भायर उदक आनी पांयां तोडां मुस्तूंक जायत आनी कित्याकूच तें उपकारोना. तुमी संवसाराचो उजवाड. दोंगराच्या माथ्यार बांदलोलें शार लिपोवन उरोना. पांय लेपोवन ताक धापून दवरूंक कोणूच दिवो पेटोयना. घरांत आसत्या सगल्यांक ताचो उजवाड पडूंक तो पेडार दवरतात. तेच परी तुमच्यो बऱ्यो करण्यो पळोवन स्वर्गार आसतात तुमच्या बापाक मनशांनी वाखाणचे खातीर तुमचो उजवाड ताचे मुखार पोजळचो. सर्वेस्पराचें उतर. सर्वेस्पराचो व्हड उपकार. नियाळ. मीठा विणें जेवण रुचीक जायना. एका पिडेस मनशाक उणें जेवपाचें म्हणल्यार प्राचीत. आमच्या कुटुंबांनी आनी आमच्या समुदायांनी दुसऱ्यांचें जिवीत सुवाद आनी रूच हाडटलें जाल्यार आमी मीठ जावंक गरजेचें. तशेंच समाजाचो काळोख पयसावूंक जेजूच्या उजवाडान आमी परजळीत जावन उजवाड फांकोवंक गरजेचें. देवान आमकां शेगूण जिवीत दिलां. हाचो उपयोग करतलीं भावां भयणी देवाचे सोयबा सारकीं जियेतात. आमी आमच्या अभिमानान उंचल्या जाग्यार म्हणजे कुरपेच्या जाग्यार थावन आमच्या आनी हेरांच्या जिवितान नवेंपण हाडुया. आमेन.